गौरवान्वित तीर्पुदारांनो, वडिलांनो, तसेच सर्व म्हज्या मोगाळ स्पर्धिकांनो, जिणेंत सोंसणिकायेचें म्हत्व म्हणल्यार विशयाचेर दोन उतरां उलोवंक हांव तुमचे मुखार उबो आसा. आमी आधुनीक तशेंच क्षणीक संवसारांत जियेता. क्षणीक खाण, क्षणीक जीक, क्षणीक जैता काणयो. पूण हे सर्व नीजगी, खचित्त वाडावळी. खचित्त म्हणा जाय तर ताका तसोच वेळ जाय, ताका सोंसणिकाय जाय. तुमकां एक नीज घडीत सांगूंक हांव आशेतां. 23वी तारीख ऑक्टोबराची, वर्स 2022. जमलेल्या 90,000 खेळाप्रेमी मुखार ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न खेळा मैदानार आमचो भारत देश पाकिस्ताना विरोध क्रिकेट खेळटलो. 160 धांवड्यो मात्र करी जरी आसल्यो तरी आमचे 4 खेळगडी फकत 31 धांवड्यांक फाटीं पावले. सर्वांनी चिंतले की पंद्याट संपलो, भारत जिखूंक कश्ट. खेळांगण मौन जालें. कोरडांनी भारतीय खेळाप्रेमींनी भरवसो सांडलो. पूण एक खेळगडी मैदानामध्ये मौनपणी उबो आसलो, तोच विराट कोहली. फाटल्या 3 वर्सांत हांव एक 100 असो आंगडो जमोवंक शकनातलो आनी पंगडान ताका जागो आसा म्हणलोय ताका दुबाव सळकतालो. पूण ताणें बरोवसो सांडनातलो. तो अधीर जावना. आमचो रंग सोंसणिकाय सांबाळ्ळी, राखलो आनी म्हत्वाच्या वेळार 20 ओव्हराच्या खेळांत एक अत्युत्तम दखल्याचो खेळ तो खेळ्ळो. ताणें 80 आनी 2 धांवड्यो आउट जायनासतना खेळून भारताक जीख दिवयली. हो खेळ टॅलेंटांचो मात्र न्ही, बगार सोंसणिकायेचो जावन आसा. मोगाचेनो, ही काणी आमकां एक वर्तें लिसांव शिकयता. जीख एक क्षणीक वा वेगाची संगत न्ही. जीख जावन आसा संगती सवकास आसतना बळवंत जावन सोंसणिकाय पंगडाक पावचें. आमच्या जिवनांत सबार कश्टाचो अवधी आसता. जावं पुरो थोडे फावटी आमचे मार्क उणे, कामाच्या सोदनेर अडकळी, चिंतली सपनां पयस पयस वेची. पूण उगडास दवरा, हो तडव शाश्वत न्ही. तूं जर तर जिणेंत सोंसणिकाय घेशी, प्रयत्न करते वेशी, सोडून सोडिना म्हणलें दृढ निश्चय घेशी, तुजो वेळ खंडीत येतलो. प्रकृतीचेर आमी एक दिश्ट लावला. एक रूख एका दिसान व्हड जायना. एक न्हंय घडयेन वळोन दर्याक तेंकाना. वस्त्रां हजारां वर्सां उपरांत परजळटात तरी मनशाचें जिवीत कित्याक आमसोराचें. सोंसणिकाय सांबाळची म्हणचीच आळसाय करचें न्ही. तें जावन आसा मिनातेन हर एक दीस प्रयत्न करचे. क्षणीक फलितांशाक भेसाट नासतना आसचें. तुमचे कश्ट प्रयत्न आज कोणायकी दिसना जावं पुरो, पण फाल्यां सकाळी जैत तुका लाभतलें. आमी जिवनांत त्वरीत आतुरायेन कार्याळ जावच्याक समाधानेन राखून मुखार सरल्यार आमच्या मेंदवान डोपामाइन म्हणलें द्रव उत्पन्न जाता. हे जावन आसा रिवॉर्ड हार्मोन, म्हळ्यार प्रशस्ती पात्र हार्मोन म्हणयात. हे हार्मोन मनशाक संतोश भरीत आनी दादोस भरीत करता. पूण ना सोंसणिकायेन आमी मुखार सरल्यार आमच्यान कार्टिसोल म्हणलें द्रव मेंदवांत उत्पन्न जाता आनी हें जावन आसा वत्तडाचें हार्मोन. हातूंत मनशांतय उद्वेग चडटा आनी मनीस पिडेस्त जाता. तशें जाल्ल्यान सोंसणीक मनीस जाणटो मात्र न्ही, बऱ्या भलायकेचोय जाता. गुरू गोपाल दास म्हणलो भारताचो साधू संत अशें सांगता की देवाक सोंसणिकाय जावन आसा भरोसो, आपणातय सोंसणिकाय जावन आसा दृढ विश्वास, हेरांतय सोंसणिकाय जावन आसा गौरव, सोंसणिकाय आपल्या कुटुंबांतय जावन आसा मोग. जिवनांत कितेंय तूं करूंक शकताय, जावं पुरो तुजो शेवट, तुजी स्वप्नां, तुजें समाधान सोंसणिकायेन तसो पाटलाव कर. कित्याक जिवनांत कितेंय त्वरीत जावन येना, पूण आयन घडये खंडीत लावता. देव बरें करूं.